Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. प्रितीच्या भावां भयणीनो, आयज साद्या काळाचो दुसरो आयतार. आयच्या सेवा धर्मांचो विशय जेजूक गोवाय दिवया, भरवासो थिरावया. आमच्या समाजान नदर मारल्यार वेता थंयसर दुबाव, भिरांत, भेदभाव, ओनीत आनी फोटिंगपणां वाडत वेता तें आमी पळयता. अभिमानान आमी आमकां क्रिस्तांव म्हूण पाचारता, पूण आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत आमी खऱ्यांनीच क्रिस्ताच्या पावलांनी चलता काय? असल्या वातावरणांत भरवासो उणो जायत गेला. असल्या कठीण परिस्थितींत दर एका जेजूच्या पाटलावदारान आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी जेजूचे परजोळीत गोवाय जावं आयचो सेवाधर्म आमकां उलो मारता. आमी जेजूच्या संबंधान जियेता आनी पवित्रतायेन वाडता तेन्ना असलें काळजीदारपण आमकां फावो जातोलें. आमी भरवाशाची मनशां जावं आनी होच भरवासो हेरांकूय दिवंक जेजूचे अखंड गोवाय आमी जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. प्राचिताची रीत. पवित्र पुस्तक. संवसारी पयण करतना पवित्र पुस्तक आमकां दिवो जो आमच्या पावलांक उजवाड दिता. पूण पवित्र पुस्तक वाचूंक, नियाळूंक आनी वेव्हारांत घालूंक आमी बेसारमाय दाखयल्या. सोम्या काकलूत कोर. पेटलोली वात. पेटलोली वात काळोख नोपयन करता आनी उजवाड फांकोयता. क्रिस्ता जेजू, आमी हे पेटलोले वाती भाशेन आमच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं समाजांत उजवाड जावं फाटीं उरल्या. क्रिस्ता काकलूत कोर. खुरीस. सोम्या जेजू, तुजो पाटलाव करूंक आनी तुका गोवाय दिवंक म्हाका चड खुशी आसा. पूण जिवितांत खुरीस येतात तेन्ना हांवें तुजो सांगात सोडला आनी खुर्सातावन पयस गेला. म्हाका बोगोस सोम्या. सोम्या काकलूत कोर. वाचपा आदी विवरण. आयच्या पयल्या वाचपांत इजाईज प्रवादी देवान विंचून काडलोल्या सेवका विशीं उलोयता, जाका लोकांक उजवाड आनी नवसोणी हाडपाक नेमला. आपूण हे व्हड जबाबदारेक पुरतो न्हय वो केन्नाय निराशेपण अणभवता तेन्ना लेगून सेवकाक देवाच्या वावरांत आनी येवजणेंत बळ मेळटा. आमी खंय आसात थंय भरवासो आनी बरेपण हाडपाक आमकां दर एकल्याक देवान आपयल्यान आनी पाठयल्यान हाचो उगडास करून दिता. जेन्ना आमी देवाचे येवजणेचेर भावार्थ दवरतात तेन्ना आमचो भरवासो बळिश्ट जाता आनी आमचें जिवीत उजवाडाचो संदेश जाता. दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो आपले पयले चिटींत कोरिंथाचे समुदायक नोमान करता आनी तांकां पवित्र जावंक आपयल्यांत म्हूण संदेश दिता. देव बापाचो आनी जेजू क्रिस्ताचो कृपेचो आनी शांतीचो आशिर्वाद तांकां दिता. क्रिस्ताचे पाटलावदार कशे आमी भावार्थाचें जिवीत जियोंक आनी समाजांत भरवाशाची गोवाय जावंक आमकां विंचल्यांत आनी कुरपेन बोल्ल्यांत म्हूण ह्या वाचपांत आमकां
उगडास करता. आयच्या शुभवर्तमानांत स्नानदातार जुवांव जेजूक पळयता आनी असो परगोट करता. पळयात, हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. जेजूची काळा काळा पासून वाट पळयताले आनी प्रवाद्यांनी भाकीत केलोलो देवाचो पूत, जो बोगसणे आनी नवें जिवीत दितलो म्हूण तो गोवाय दिता. जुवांवाची काळजीदार गोवायकी आमकां प्रमाणीक आनी उमेदीची गोवाय जावंक आयच्या शुभ वर्तमानांत आमंत्रण दिता. चितान देवाचें उतर आयकुया. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, इस्रायेला, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका पडवीक हाडटलोय. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोळ म्हळ्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक, म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाचीं कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना. इस्रायेलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावो ना. पूण प्रितुमेच्या शिमापर्यंत म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलों. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर ओडव घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब. बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. योद आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येता. जबाब. बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. तुजे खुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या, सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समूर्तीचो हांव मोग करतां. जबाब. बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेंत हांवें परगोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय, सर्वेस्परा. जबाब. बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटीची सुरवात. पावलू देवाचे खुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयलोलो आनी आमचो भाव सोस्तेनेस कोरिंथ शारांतले पवित्र सभेक म्हणजे क्रिस्ता जेजू सवे पवित्र केलोल्यांक आनी सगळे स्वातेर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारतात त्या सगळ्यांच्या सांगाता पवित्र जावंक आपयल्ल्यांक ही चीट बरयतात, कारण तो तांचो आनी आमचोय सोमी. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं.
देवाचें उतर हें. उद्गार. सोबद मुनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आपणाक मानून घेतोल्या सोमेस्तांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवांवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेवून व्हड. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जुवांवान अशी गोवाई दिली, पारव्याच्या रुपान स्वर्गार थावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी, तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव ताका राष्ट्रांचो उजवाड करतलों. आमच्या पवित्र सभेचे फुडारी राष्ट्रांक खरो उजवाड जावन तांच्या उतरांनी आनी जिविताचे देखींतल्यान पोरजेक बरें मार्गदर्शन दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी शांतीची आनी नितीची हात्यारां जावन समाजांत मोगाचो आनी एकवटाचो उजवाड जावंक बापाचो आदार मागुया. इस्रायेला, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका होडवीक हाडतलोय. आमी लौकीक भावां भयणींनी आमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें जिवीत जियोंक जेजूक आमच्या चालत्या जिवितांतल्यान गोवाय दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया.
हो देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. दर एका क्रिस्ती कुटुंबात आनी कुटुंबाच्या ल्हान तशेंच वाडलोल्या वांगड्यांनी आपल्या जिवितांत आडकोळ आनी आव्हान येतात तेन्ना जेजू सोडवणदाराक चिकटून रावन भोरमासो थीर दवरूंक बापाचो आदार मागुया. नियाळ पळयात हो देवाचो मेंढरो. जुवांव ओवेसवर 1 वोळ 29. नियाळाक आधार. भारताची क्रिकेट खेळगडी जेमिमा रॉड्रिगस हालींच शेवटाक जिखून व्हड नांव आपल्या देशाक, कुटुंबाक आनी समुदायाक हाडून जेजूक तिणें वयर काडलो आनी वाखाणलो. आपल्या खेळाच्या मैदानार तिणें आपलें प्रवादीकपण सुरू केलें. जायत्या आव्हानांक फुडो तिणें करचो पडलो. आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान तिणें बरें जैत भारताक मेळयलें. जेजू जुवांवा सोशी येता तो पळोवन जुवांवान म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. जेजू व्हड म्हूण सांगलें. सगळ्यांक जेजूची वळख दिली. जेजूच्या पांयांच्या व्हाणाच्यो वादी सोडोवंक उठवना अशेंय सांगलें. आमच्या जिवितांत आमी आमकांच परगोडटात. हांवें गरिबांक अशें केलां, जायते पयशे दिल्यात, इगोर्जेंत जायते लाख दिल्यात आनी आदी. आमी सदांच गरजेवंतांक एकसुर्यांक भेट दिवन गरिबांक जाता तो आदार दिवन हे परी जेजूक परगोटूंक जाय. तशेंच दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर वावरूंक हे परी म्हज्या देखीवंत जिवितांतल्यान जेजूचो मेंढरो जावंक जाय. मोगळा बापा, दुसऱ्यांक बरें करून आनी दिसपट्टी जेजूचो मोग आनी ताची शिकवण सगळ्यांक परगोटूंक वावरूंक आमकां सगळ्यांक तुज्या धिरान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.